काल आमी जेजून केल्ली 2 आचर्यां आयकली. पहिले 12 वर्सां पासून आंगांतल्यान थांबनासतना रगत वेतले अस्तोरेक ताणें बरी केली. आनी उपरांत सिनेगॉगाच्या अधिकारीच्या घरा वचून मेलेले ताचे दुवेक परत्यान जिवंत केली. आयच्या वांजेलांत आमी जेजूचे आनी एक आचर्य आयकलें. लोकान ताचे लागीं एका मोन्याक हाडून उबो केलो. जशें हांवें हाचे आदीं सांगलें आसा, जुदेव लोकांचें त्या काळाचें चिंतप दर एक पिढा एका देवचाराक लागून येता. आतां हो बाबडो मोनो, आतां आमी जाणाव ती मोनी कित्याक तांकां आयकूंक येना. आमी भास कशी शिकता आयकून. जर म्हाका कान आयकूंक येना म्हाका उलोवंक येना. आतां केन्ना केन्ना अशी मोनी आसतात तांकां कानी आयकूंक येना आनी हांगा कितें तरी तांकां उणें आसा गळ्यांत देखून तांकां उलोवंकूय जायना. आतां ह्या मोन्याक हाडलो आनी जेजून ताका बरो केलो. आतां थंय 2 प्रकाराचे लोक आसले. एक सादो लोक आनी लोक अजाप जावन म्हणालो असले इस्रायलांत केन्नाच आमी देखूंक ना. म्हणजे तांणी जेजूची तोखणाय केली, जेजूचे विशीं ते बरें उलयले. आनी एक पंगड आसलो फारिजेवांचो. खुशाल जावचे सुवातेर ते जेजूचेर आरोप घालतात. वो देवचाराचो मुखेली आसा पळय ताच्या नांवान देवचार काडटा. आनी जेजू कितें करता? आपणा विशीं बरें उलयल्ल्यां कडेन कान दिना आनी आपणा विशीं वायट उलयल्ल्यां कडेन कान दिना. जेजू लोकां मोगाळ पॉप्युलर जावंक सोदिना. जेजू देवा मोगाळ, म्हणजे हांवें देवाची खुशी करूंक जाय, देवान म्हजे विशीं बरें चिंतूंक जाय, इतलेंच चिंतून तो फुडें गेलो, शहरांनी गेलो, ल्हान ल्हान गांवांनी गेलो, तांच्या सिनेगॉगांनी गेलो, तांकां शिकयत गेलो आनी पिडा रोग बरो करीत गेलो अशें मातेवाच्या वांजेलांत आमी आयकलें. आनी जेजू लोकांक पळोवन चुरचुरलो आनी आपल्याशी सांगतो म्हणटा, जशी मेंढरांक राखूंक एक गवळी आसता, जर गवळी ना ती मेंढरां ते वटेन हे वटेन पसरतात आनी मागीर सुणी आनी मागीर लांडगे येवन तांकां मारून उडयतात आनी खातात. पूण तो मेंढरां राखपी जर आसा तो तांकां एकठांय दवरता, तो तांकां सांबाळटा. आनी फुडें जेजू म्हणटा, पीक जायतें आसा. शेतांत जेन्ना पीक जाता भात, तें लुवूंक नाका, मनशां नाका तें लुवूंक, नाजाल्यार तें पाड जातलें न्ही. देखून जेजू म्हणटा, पिकाच्या धन्या लागीं वावराडी धाडूंक मागात म्हणटा. आतां ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां कितें शिकूंक मेळटा? जायतें आसा. पयलें, आमी आमचो वावर करीत वचूंक जाय. लोक आमचे विशीं कितें चिंता, कितें उलयता ताचे कडेन आमी कान दिवं न्हय. जायते फावटी आमी कितें करता, हांवें बरें वाचलें, हांवें बरें गायन केलें, हांवें बरो शर्माव केलो, हांवें साक्रिस्तीचें काम बरे भशेन केलें आनी म्हाका कोणें तरी बरें म्हणलें, हांव फुगतां. आनी म्हजे विशीं कोण वांकडे उलयता वा कांयच बरें उलयना, हांव सुकतां. म्हणजे कोण तरी आमकां फुगयता आनी कोण तरी आमकां सुकयता. अशें जावंक उपकारना. आमचे विशीं बरें उलोवं, वायट उलोवं
आमी ते भायरच दवरूंक जाय, आमचे भितर घेवंक उपकारना. आमचे भितर घेतल्यार आमी दुखी जाता. आनी दुखाचें कारण आशा. आमचे ते एक आशा आसता, सगळ्यांनी आमचें बरें चिंतूंक जाय, बरें उलोवंक जाय. ना, तशें संवसार तसो ना. बरें उलयलें बरें, आमचे विशीं वायट उलयलें बरें, आमचे विशीं कितेंच उलोवंक ना बरें. तो आमचो रचणार, आमचो देव, तो म्हजे विशीं कितें चिंता ते दोळ्या मुखार दवरून आमी वावर करीत वचूंक जाय. तो कसलोय वावर जावं आमचो करीत वचूंक जाय. आनी तो आमकां इनाम दिता. हें आमकां आयच्या वाचपांतल्यान शिकूंक मेळटा. दुसरें, फकत आमकां पाद्री माद्रींची गरज इतलीच ना, वय तांची आसा. आमकां फुडारी जाय. पळय, आमकां इगर्जेन बरें गायन करपी जाय, वाजोवपी जाय, वाचपी जाय, साक्रिस्तीन काम करूंक जाय, नितळसाण करूंक काम जाय. आमच्या समाजान बरे फुडारी आमकां जाय, सरकारी अधिकारी जाय. आनी हे सगळे देवाची आनी मनशांची सेवा करतात न्ही, म्हणटा पीक जायतें आसा. असले वावराडी आमकां जाय. बेश्टे सादे चालते वावराडी न्हय. देवाच्या मोगान आनी मनशांच्या मोगान भरलेले आनी देवाची आनी मनशांची निस्वार्थी सेवा, खऱ्या मनान आनी काळजान सेवा करपी वावराडी जाय. आनी तसले वावराडी आमकां मेळूंक आमी देवा कडेन मागूंक जाय.